आमच्या सरकारान वॉटर सप्लाय PWD वन टाइम सेटलमेंट जी लोकां खातीर योजना उक्ती केल्ली आहा, स्कीम उक्ती केल्ली आहा, त्या संदर्भात ह्या वन टाइम सेटलमेंटाचे डिले पेमेंट चार्जीस जो आसा तो डिस्काउंट जावपा खातीर सरकारान नोटिफिकेशन 31 डिसेंबर 2020 हे नोटिफिकेशन जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे हे नोटिफिकेशन वॅलिड अप टू 31 जानेवारी 2021 म्हटल्यार आसुल्लें. त्या दिसा भितर आमकां जवळ जवळ 71 केसी आयिल्ल्यो. 40 लाख रिकवरी. हय, जवळ जवळ त्या हेतून 40 लाख रिकवरी जाली. आणि आता 31 जानेवारीक ही स्कीम सोंपपाची आसा तेन्ना आमी एक्सटेंड करपा खातीर आयज ही पत्रकार परिशद घेतली. आणि ही आमी 28 फेब्रुवारी 2021 म्हटल्यार लोकां खातीर उक्ती आसतली. ही स्कीम जी आसा आमी लोकां खातीर केल्ली आसा की वॉटर सप्लायची जी बिलां आसता थोड्यां कडेन जमना ताचो पेमेंट करपाक थोडी डिले जाता आनी त्या खातीर तांची टेम्पररी डिस्कनेक्शन जाता, पर्मनंट डिस्कनेक्शन जाता. तांकां ते फॅसिलेट करपाक ही आमी स्कीम मुखार हाडलेली आसा. एग्जाम्पल घेवपा जाल्यार एक 10,000 जर पेमेंट कोणाचो आसा दिवपाचो वॉटर सप्लाय बिलाचो, तातूंत एक 5,000 ताचे खरेंच बिलाचे पयशे आसा आनी 5,000 ताका इंट्रस्ट आनी बाकी गजाली मेळून हे जाता, इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट लागून. जाल्यार आमच्या स्किमी प्रमाणे 7 दिसां भितर जर ताणें तें एप्लाय केलें आनी पयलो इन्स्टॉलमेंट जर तो पे करता जाल्यार ते 5,000चेर ताका फक्त 10,000तले फक्त 5,000च भरचे पडटा. म्हणजे जे उरलेले 5,000 जे आसा जे डिलेड पेमेंट आसा ताजेर आमी 100% सूट दिता. तेच तर तो आनी ते ताका 2 म्हयन्यांनी 2 इन्स्टॉलमेंटांनी भरचे पडटा, म्हणजे 2,500 आनी 2,500. ती स्कीम जर 10,000ची तो 3 इन्स्टॉलमेंटांनी भरूंक सोदता जाल्यार ताजेर कितें करचें पडटलें की पयलो जो इन्स्टॉलमेंट 7 दिसांनी भरचो पडटलो आनी 3 इक्वल इन्स्टॉलमेंटांनी भरचे पडटले. आनी जे 5,000 ताजे डिलेड पेमेंट आसा ताजेर ताका जवळ जवळ 20% भरचे पडटा. म्हणजे 5 दुनी 10 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 1,000. 71 crores आमची लायबिलिटी आसा अशी पेंडींग बिलाची. कंझ्युमर कितल्याचे कंझ्युमर जर टोटल घेवंक वचत जाल्यार 3 लाख जवळ जवळ 70,000 सुमार आमचे कंझ्युमर आसा. त्यांची सगळ्यांची डिस्कनेक्शन जालें? सगळ्यांची अशी ना, ही 3 लाख टोटल आमचे कंझ्युमर हे आसा. टोटल आनी अनपेड कितले? तो अनपेड ताजी मागीर डिटेल अनपेड हांवें सांगलें ते 71 जे अशे एरियर्स आशिल्ले आसा पळय ते लोक 71 crores ताजे हे आसा.